नमस्कार, हांव शुभम शिवोलकर, को कन्वेनर मेळावली ग्राम बचाव आंदोलनाचो, पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलनाचो. काल CMन स्टेटमेंट दिल्ली आसा की ते 10 लाखांतले 45,000 देवळा खातीर दितले म्हणून. हांव CM सराक विचारपाक वता, CM आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक, की आमची दिशाभूल कित्याक करता. अशें 45,000, 5,000, 2,000 करून आमकां कित्याक फटयता, जेन्ना की आमी सरळ बरयल्लें आसा आमच्या मेमोरंडमान की ही जी जागो आसा हो पुराय मेळावलीचो जागो आसा, हो आमच्या गांवचो आसा, आमचें अस्तित्व थंयसर आसा, आमच्या हिताचो आसा. हाजेर तुमी कित्याक आमच्या पोटाचेर तुमी पांय कित्याक दवरता, आमकां लात मारून हांगसर कित्याक हाकळपाक सोदता. सेकेंड थिंग, आमचे हांगसरले आमदार आनी गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हाणीन एक पत्रकार परिशदान म्हटलेलें की आमी तांकां कांयच मेमोरंडम दिल्लो ना म्हणून. हे डॉक्युमेंट तुमकां दाखोवपाक सोदता. हाज्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक दाखयल्लें हांवें. हातूंत सरळ बरयल्लें आसा, स्टॅम्प आसा आनी तांचे सेक्रेटरीन थंयसर सायन मारलेली आसा, इनवर्ट जाल्ली आसा. हांगा बरयल्लें आसा की श्री विश्वजीत राणे द हॉनरेबल MLA ऑफ वालपय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आनी ताजो स्टॅम्प आसा थंयसर आनी सायनो आसा. म्हळ्यार इनवर्ट जाल्ली आसा. अशें फोटींग उलोवचें न्हय, आमच्या गांवाक काळखान दवरचो न्हय आनी ह्या लोकांचो गोंयकारांचो दिशाभूल करचें न्हय. म्हजें आसा, एका दिसान समज तुमी ह्या गव्हर्मेंट हे लँड आसा म्हणटा गव्हर्मेंट लँड की हांगसरल्यान थंयसर ट्रान्सफर करूं शकतात, जाल्यार इतलीं वर्सां जालीं लिबरेशनाच्या नंतर आमच्या नांवार कित्याक जावंक ना, आमच्या गांवच्या नांवार कित्याक जावंक ना, 70चे लोक आसात 70च्या लोकांच्या कित्याक नांवार जावंक ना, आमकां ह्या काळखान कित्याक दवरला, हो प्रश्न आजून पर्यंत सगळे 70चे लोक तुमकां विचारीत आसा आनी आतां सुद्दां विचारता. फक्त हेच तुमचें काम उरलां की बाबा काडून काडून मेगा प्रोजेक्ट हाडा आनी आपली तिजोरी भरात. आमकां म्हणूंक येता आयज की खरेंच तुमी तिजोरी भरता आसतले, कित्याक आमकां आमचें अस्तित्व तुमी दाखोवन दिना. हें अशें कित्याक घडटा हाजें तुमी उत्तर बेगीनच्या बेगीन दिवचें. जी पडली बऱ्याच दिसांनी CM आमचो काल उलयता, कित्याक इतले दीस तेणी सामकें मौन धरलेलें. IIT बद्दल केन्नाच आजून पर्यंत काही एक शब्द काडना, तर ताका काल कशें सुचलें खबर ना. तो म्हणटा 45,000 स्क्वेअर मिटर तुमच्या देवस्थानाची आमी जागा सोडली. हांव CMक आमच्या प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदतां, तूं कितें म्हणटा ही सरकाराची जमीन, सरकाराचे जमनीन तुमचें देवस्थान आसा. प्रमोद सावंताक हांव असो प्रश्न विचारता, हे देवस्थान जें आसा हांगासर सरकारचे जमनीन म्हणटा, हें देवस्थान कोणी सरकारान स्थापन केल्लें हांगासर काय आमच्या पुर्वजांनी? तुमचें सरकार येयल्लें आमचें देवस्थान हांगा बसोवपाक? हे पुर्वजांनी आमच्या केन्ना बसयले, ताका कितलीं वर्सां जालीं ही सादारण आमकां म्हायती ना. कित्याक हे देवस्थान जेन्ना बसयल्लें तेन्ना ही जी कडेची जागा आसा, जे तुमी आतां IIT प्रकल्प हांगा हाडटा म्हणटा, ती जागा आमचे हे सगळे 5-6 वाड्या वयले जमीन कोसून लोक खाताले. नाशणो, पाकोट, कोयत अशे अनेक प्रकारचे उत्पन्न हांगासर घेताले. आतां ते दीस नाशण्या पाकडाचे ना. आतां लोकांनी काजू आनी कितें कितें लावन लोक आपले तेजेर चलयता सगळे पोट. तेन्ना तुका हांव सांगपाक सोदता, तूं कोणाचें अशें बेश्टें आयकोन आनी कितें करून स्टेटमेंट दिवं नाका. हें आमचें देवस्थान जें आसा तें बऱ्याच पुर्वजां पासून वसलेलें आसा हे जमनीचेर. आनी हे सभोवाचे जे गांव आसा ते ह्या देवस्थानान येवन एकत्र येवन ह्यो ज्यो जमनी आसा देवस्थानच्यो, तशे भायल्यो जमनी आहा ते कसून हांगासर आपली जिविका हे भोंवताचे आमचे वाडे आहात ते करताले. ह्या हेजे काल जे मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की तुमच्या देवळाची जागा 45,000 स्क्वेअर मिटर सोडटा म्हणून. म्हाका अशें सांगपाचें आहा मुख्यमंत्र्याक आमच्या CMक की ही जमीन पुर्वजां पासून हें देवस्थान वचलेलें आसा, तो पासून ही जमीन देवस्थान सगळे लोक देवस्थानांतले भोगतात, ती आज पर्यंत भोगीत आसा. तेन्ना ही जमीन पयलीं पासून आमच्या कागदपत्री ना, तशेंच गांव सुद्दां हे बसल्या ते कागदपत्री ना. हे खातीर आमी फाटल्या 2006 सालान ह्या देवळा पुरती म्हणजे लोकांचें उत्पन्न भायर सोडून बाकीची जमीन आमच्या देवस्थानाक दिवची म्हणून आमी मागलेली.
पण ती 6 सालांनी ॲप्लिकेशन करून सुद्धा कलेक्टराक आमच्या नांवार देवस्थानच्या करून दिल्ली ना. पण काल म्हणटा मुख्यमंत्री आमचे CM की 45,000 स्क्वेअर मिटर तुमकां सोडटा. पण आमची जमीन पूर्वी पासूनच आमची, जाल्यार आमकां सोडपाचो प्रश्नच येना.